अपक्ष आमदार म्हणून निवडून येतकूच दिवचल्यान बरीचशी डेव्हलपमेंटाची कामां केली। त्याचबरोबर 2012 ते 17च्या कार्यकाळात आणि त्याच्या पहिलीपासून वेगवेगळ्या राजकारणातले लीडर्स म्हणून प्रतापसिंग राणे म्हणा किंवा विश्वजित राणे किंवा बाकीचे सगळे जे आमचे मित्र आसा राजकारणात त्यांच्यामुळे जवळजवळ 400 ते 500 भुरग्यांक आमी नोकरी दिवपाक शकले। जी समाजसेवा आसा ती समाजसेवा कायम आसा। म्हजे फ्लॅटंबर्शन स्कूल आसा त्या स्कुलान हांवें स्पेशल एक भायर ऑफिस घातला, थंय म्हजे भुरगो आसा। सो हे सोशल वर्क हे म्हणजे चालूच आसा नॉन स्टॉप। इलेक्शना वेळाचेर इलेक्शन करपाचें, त्या वेळाचेरच राजकारण करप। त्याच्या उपरांत राजकारण करप हें म्हाका पटना, म्हणून हांवें आयुश्यान केन्ना कोणाची ट्रान्सफर करपाक वचूंक ना, कोणा कडेन सूड बुद्दीन वागूंक ना। जाता जाल्यार बरें केलें, एखाद्याचें बरें करपाक जायना जाल्यार वायट करपाचोय आमकां अधिकार ना। हो मंत्र घेवन आमी आज पर्यंत राजकारण करता किंवा सोशल वर्क करता। नरेश सावळ करप न्ही, हांव परत परत केन्ना सांगता, नरेश सावळान केन्नाच खंयच्याच म्हणजे कोणाची च्या सुद्दां घेवंक ना अशा पद्दतीचें काम केल्लें आसा। जवळजवळ 400-500 भुरग्यांक कोणाक केल्लें आनी एक पयसो घेवंक ना। आयज लोकांनी 4-5% 5% अशे PWDंतल्यान मार्क केले थंय आनी ते दिल्या शिवाय लोक थोडे नाल पडिना अशें आमी आयकता। म्हजो विचार आसलो लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमी रावचे म्हणून, पूण बरेचशे उत्तर गोंयान आमी फिरले। उत्तर गोंयचे काही जे लोक आसा त्यांच्या अपेक्षे प्रमाणे समजा जर ती तिकेट मेळ्ळी ना जाल्यार तूं आनी त्या इलेक्शनाक आतां ह्या पडूं नाका, तूं लोकल लेवलाच्याच पॉलिटिक्सान तूं बरो आसा अशा पद्दतीचे तेंचे म्हाका सांगणें। सो बरेचशे आमी 4-5 मिटिंगी आमी वेगवेगळ्या भागांत घेतल्यो। इवन म्हज्या बिचोली मतदारसंघांतल्यान सुद्दां हांवें मिटींग घेतल्या। म्हाका तेंचे सांगणें आसा की आमी येता ते 27 जे नवे विधानसभेचे इलेक्शन येतले त्या वेळाचेर आमी पळोवया। आतां न्ही तूं खंय वचपाची गरज ना।